खरें आमचें गोंय भांगाराचें गोंय म्हूण दाखोवपाक ही एक संदी आसा. फंड्स ऑलमोस्ट फूल युटिलायज जाता. फ्युचर बिलोंग्स टू ॲप बेस्ड एप्लिकेशन्स. अल्टिमेटली लोकांक जाय तें मेळपा जाय. वाय शूड पीपल ऑफ गोवा बी हेल्ड टू रॅन्सम? जी बेकारसाण वाडत आसा ती कमी जातली. 2 एअरपोर्ट आसपाकूच जाय. फुडारा हे आसतले आनी म्हाका तेणें वेंग मारली, वालोर म्हणपाक लागलो. नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन. आज म्हजे बरोबर एक अशें व्यक्तिमत्व आहा, गोंय राज्याचे सद्याचे जे कॅबिनेट आहा तातूंतले मंत्री जे घडये न्ही खरेंच मोस्ट एक्सपिरियन्स्ड, लॉंगेस्ट सर्वींग म्हणू शकता एक्सपिरियन्स्ड अशे मंत्री, लेजिस्लेटर, आनी ज्यांनी पयलीं पासून बंडखोरी करून आपलें अस्तित्व दाखयलें. आसा त्या साच्यान रावून आनी त्या साच्यातल्यान फुटून भायर वचून सुद्दां आपलें अस्तित्व कशें घडोवचें हें शिकयलें. अशें द यंग एंड डायनेमीक श्री माविन गुदिन सर. सर नमस्कार. नमस्कार. स्वागत तुमचें. आनी पयले सुवातेर तुमकां तुमच्या बर्थडेच्यो हार्दीक हुनूनीत परबी. थँक्यू. देव बरें करूं. सर जशें हांवें तुमकां इंट्रोड्यूस केलें म्हणजे यंग एंड डायनेमीक, खरोखर म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटात की तुमी लॉंगेस्ट वेल एक्सपिरियन्स किंवा लॉंगेस्ट सर्वींग, तेन्ना आमी अशें पळयतात की एक पयल्यार कळटा की बाबा हो मातसो हो आसतलो म्हणजे एजड आसता असो, पण तुमकां पयल्यार एक फ्रेशनेस येता. वॉट इज द सिक्रेट? एज यू सेड आनी तुमी म्हणलें यंग एंड डायनामीक, दोनी फ्रेज तुजे जे आसा हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. दॅट यंग एंड डायनामीक म्हणलें म्हूण म्हाजें वय एवरी इयर कमी जायना, तें वाडत आसता. पूण म्हाका लोक जशें सांगता की तूं केन्ना सेम दिसता. म्हाका थोडे लोक म्हाज्या संपर्कांत 10 वर्सां पयलीं 20 वर्सां पयलीं मेळटा तेरे तूं एकटोच कसो चेंज जायना, सेम दिसता. हांव पयले सुवातेर देवा अर्गान दिता. हांव म्हणटा इट इज गॉड्स ब्लेसींग, इट इज पिपल्स ब्लेसींग. गॉड्स ब्लेसींग कम्स टू द पिपल. म्हणून आय एम द लॉंगेस्ट सर्वींग लेजिस्लेटर. आनी हांवें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या खाला काम केल्लें आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत जे करंट चीफ मिनिस्टर आहा, ही इज द 6th चीफ मिनिस्टर अंडर हूम आय एम वर्किंग. हांवें वेगळे वेगळे पोर्टफोलियो पळयला, रायट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड मायन्स एंड पावर, आनी आतां आसा ते सगळे पोर्टफोलियो. बेजिकली खंयचो पोर्टफोलियो हांवें हँडल करूं ना ऑलमोस्ट ती स्थिती आसा. आनी जेन्ना हांव हें सांगता, हांव कसो असोच आसता, हांव सदांच पॉजिटीव आसता. हांव केन्ना नेगेटीव थॉट्स म्हाजे मनान हाडपाक दिना. आनी कितेंय संकट आसूं, कितेंय कश्ट आसूं, हांव ते लोकांक लागून हांवें भोगपाकूच जाय, लोकांक लागून हांवें करपाकूच जाय. जेन्ना तोच म्हाजो हेतू जाता जाल्यार तुका कांय वायट दिसना. दॅट इफ देर आर अप्स एंड डावन्स. अप आहा तेन्ना सगळे तुजे बरोबर आसता, डावन आहा तेन्ना थोडे जाण आसता. पूण एक हांव सांगपाक सोदतां, हेजो श्रेय हांव पयले सुवातेर देवा दिता आसतना लोकांकूय दिता. लोक मोवेन म्हळ्यार कितें तें जाणा, ते उत्तरा आसून दी वो दक्षिणा आसून दी, म्हाका रेकग्नायज करता. हांव आतां दाबोली MLA 4 खेपे कोर्ताली MLA आहलो. दाबोली 78% हिंदू डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युन्सी. आनी 2012 तुमकां खबर आसतली देर वॉज अ प्रो BJP वेव आनी हांव काँग्रेस म्हूण रावलो. पूण हिंगा हांव जिखलो आनी ते उपरांत 3rd टायम जिखलेलो आसा हेच दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी. म्हाका दिसता हांवें आनी स्पश्टीकरण हेजें दिवपाक गरज ना. कितले प्रमाणान म्हाजे बरोबर सगळे लोक आसा, ते युवक आसा, महिला आसा, आनी इवन सिनियर सिटीजन्स कशे कनेक्ट जाता ते. आनी ते म्हाका दिसता पयले सुवातेर लोकांचो इतलो प्रेम, म्हाजे कार्यकर्त्यांचो प्रेम म्हणजे ते जाणा. आमकां एका इलेक्ट करून हाडल्यार आमचेंय कल्याण जातलें, देश आमचे स्टेटीचेंय जातलें आनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन बरी कामां जातलीं. सर हॅविंग सेड दॅट म्हणजे लॉंगेस्ट सर्वींग लेजिस्लेटर, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता, सेन्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. कारण कितें आहा, आज जर आमी परिस्थिती पयली एसेंब्लीची परिस्थिती जाल्यार पयली आनी आतां जर कंपेर केलें जाल्यार यू सी दॅट कॉन्स्टंट डिसरप्शन ऑफ एसेंब्ली. नवीन आयिल्ले आसा आमदार, थोडे जाल्ले आसा, हेका तुमी कशें पळयतात?
हांव पयले ताका हांव दोन भाशेनी आन्सर करपाक सोदतां. एक म्हणल्यार आय मायसेल्फ केम फ्रॉम अ स्टुडंट मुवमेंट. हांव म्हणजे एक्टिविजम करून एक्टिविजम बऱ्याचें म्हणजे कितें बरें करपाचें, हें नाका तें नाका आमी म्हणून ना, कितें जाय तें सांगलें. लायक 50% फी हायक कन्सेशन स्टुडंटांक मेळपाक जाय म्हूण आमी सांगलें. आमी नाका म्हूण कांय सांगूना, पूण तें एजिटेशन करून आमकां ती फॅसिलिटी मेळ्ळी. आतां जे कोण असलें काम करून येता, सोशल सर्वीस करून येता, तांकां एक म्हणजे तेंचें चिंतपूच आसता की लोकां खातीर कितें तरी काम करतले म्हणून. सोशल कामान घुसले कारणान ते दुसरें आनी कांय चिंतना. आनी आज मातशें बदल दुसरे भाशेन येयल्लो आसा. जे कोण आसता थोडे जाण, हांव सगल्यांक तो दोश दिवपाक सोदना, तुमी पळयलां आख्खे देशभर ते जाता, MLA जावप आनी कितें जावप ते चिंतता भरपूर पयशे मोडून तो इन्वेस्टमेंट कसो जाता, मागीर इन्वेस्टमेंट कसो तो रिकवर करपाचो, वसूल करपाचो, हे मातशें चिंतना दुसरे भाशेन जाता. आनी जे कोणे खऱ्या अर्थान कोण काम करून येयला पयलींसून तांकां लोकूच निवडून हाडटा, पयशे दुखून मोडपाची गरज आसना. सो हें एक कारण जाल्लें आसा. दुसरें, आतां आमचे येदे व्हडले महान नेतो म्हूण हांव समजता ह्या देशाचो माननीय नरेंद्र मोदीजी, तो प्रायम मिनिस्टर जाल्ले त्या कारणान देशान कितली प्रगती जाला ती पळोवया, कितें कितें तेणें बदल हाडला ते पळोवया, इकॉनॉमीन कितले बदल हाडला ते पळोवया. फ्रॉम 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी आमी 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी जाल्ले आसा. आतां हो बदल येता आसतना ओपोजिशना मदें कितें जाता की अरे आमी कायमचे सोंपले कितें, आमी काबार आनी फुडें आमकां चान्स ना. इतले वर्सां 60 आनी 5 वर्सां मायज काँग्रेस आशिल्ले, तेणी कितें केलां तांकां खबर आसा, हांव तेजेर उलोवपाक सोदना. 2014 आतां पुसान ताजो प्रवास आसा हे देशा खातीर म्हणजे वावरून काम करपाक, पयले गुजराताचे आतां देशाचे. दीस हॅज ब्रॉट अबावट अ न्यू नॉर्मल. काम करपाची पद्दतूच दुसरे भाशेन जाल्ली आसा. आनी हांव आठवण करता तुमकां, एसेंब्लीन सुद्दां हांव डेप्युटी स्पीकर काँग्रेसी आसतना हांवें बाब नरेंद्र मोदी खूब उंच प्रेज केल्लो की असलो मनीस मेळ्ळ्यार देश खूब बदल येतलो म्हूण. आनी आज कितलो बदल येयला तेन्ना म्हणलें तें सारकें जालें. म्हणून पॉलिटिक्स तेन्नाचें आनी आतांचें जायतो ताका अंतर आसा. आनी असलो नेतो येयलो म्हणटच बदल येताच. आतां आमी मंत्री आसा, नॉर्मली कितें करता लोक, पयलींच कितें आसताली पद्दत, इलेक्ट जावन येयलो 2-3 वर्सां सुशेगाद रावप, कांयच काम करप ना. इलेक्शन 2 वर्सांनी फेस करपाक जाय, 1 वर्सांनी फेस, तेन्ना भरपूर काम जावप. आमचें फ्रॉम डे 1 काम चालू आसा. आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पळयल्यार आमी सदां दाबोलीम फर्स्ट म्हणटात तेच कारणाक लागून कितलीं कामां जालां. उदाहरण आतां 2 तारखे ऑगस्टाचे आमी एक वाव प्लांट म्हूण तेजें उद्घाटन जाता, आमचे मान्य मुख्यमंत्री आसतले. वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणजे कचऱ्याचो कसो बरो वापर सुद्दां जाता आनी तुजो कचरो कसो सायंटिफिकली मॅनेज जाता तें आमी उदाहरण थिंगा दाखयता. पयले सुवाते आमी वेट वेस्ट आहा तेजो पावर जनरेट करता आनी पावर जनरेट करून आमचे जॉगर्स पार्कांत तो पावर आमी दितले. STP प्लांट म्हणजे जे मेडे उदीक आसता बाथरुमांचे, बाकीचे जे लोक बेश्टे रस्त्यार सोडटा ते आमचे टँकीनसून आमी काडून आमकडे टँकर आमी वेवस्था केला अंडर SBM. ते आमी उदीक प्रोसेस करून पिवपाचे सोडून ते आमचे प्लांट्स आमी प्लांट केला थिंगा उदीक दितले. FSTP प्लांट, फिकल स्लज ट्रिटमेंट प्लांट, दीस इज वन ऑफ इट्स कायंड, फर्स्ट अंडर SBMूच आमी केल्ले आसा. आनी तेजेर थिंगाय एक सायडी सारें जातलें, एक सायडी उदीक मेळटलें. जे 80,000 लिटर जे आमी उदका पिवपाचे सोडून आमी झाडां शिंपपाक आमी हें काम करताले तें वाचलें. सो इट इज अगेन सेवींग, अ ह्यूज सेवींग. देफोर आय कॉल इट वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. एक सायडी पावर जनरेट करता, एक सायडी आमकां उदीक मेळटा, वेस्ट जायना. आनी आमी पायपलायन घायला वेवस्थीत सारकी गार्बेज प्लांटासून जॉगर्स पार्क. सो हें आमी केल्लें आसा. हें उदाहरण एक म्हणणे आहा चॅरिटी, बरोबर तेच म्हणटा, चॅरिटी बिगिन्स एट होम. हें हांवें कित्याक केलां,
हांवें पयलीं कांयच पब्लिसिटी दिवना, म्हाका करून दाखोवपा जाय आसलें. आतां हें उदाहरण बाकीचेय कॉपी करतले. हांव म्हणटा अवश्य तेणी कॉपी करपाचें. हांवूय जाय जाल्यार मदत करता. म्हाज्या वांगडा प्रसिद्ध नायक जे डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत आहा ते ओवरऑल ते SBMचे प्रोग्राम पळयता. ताका हांव सांगता दुसरे कडून हें आतां जावपा जाय, पूण पयले आमी दाखोवया. हय. आनी हे गार्बेज प्लांटान मुद्दम आनीक सांगता, फर्स्ट टायम आमी लँडस्केपींग केलां. लँडस्केपींग म्हणजे ते गार्डन कशें दिसता ते ट्रिटमेंट सारकें एक प्लांट गार्बेज मॅनेज करता, मातशें पूण वास ना, बरे रस्ते केला, बरे थिंगा झाडां लायला. हेच खातीर की गार्बेज इज नॉट अ डर्टी वर्ड एज इट इज बिलीव्ड. सो हो एक नवीन हांव समजता एक ल्हान चमत्कार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमी दाखयता. दुसऱ्यांनीय आमकां कॉपी करून आख्खें गोंय चमत्कार करचो म्हूण जे गोल्डन गोवा आमी म्हणटा, खरें आमचें गोंय भांगाराचें गोंय म्हूण दाखोवपा ही एक संदी आसा. आणि आता जेन्ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, म्हाका दिसता तुमचेर जे तुमचे कडेन जी मिनिस्ट्रीज आसात, उदाहरणार्थ पंचायत मिनिस्ट्री आसूं, ट्रान्सपोर्ट, इंडस्ट्री आनी प्रोटोकॉल, आतां तिनी जर धरल्यो पंचायत, ट्रान्सपोर्ट आनी इंडस्ट्री, ह्यो चडश्यो लोकांक म्हणजे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट अश्यो. फॉर एक्झाम्पल पंचायत म्हळ्यार की डायरेक्ट डेमोक्रेसीची जी सिस्टमाची जी सकली हें आहा की थंयच्यान स्टार्ट जाता. केदी मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हाजे कडेन जे खातें आसा ते सगळे लोकां, सामान्य लोकां ते लागू जाता. स्टार्ट करता पंचायतीसून. आतांच तुमकां सांगलां तें गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जे आमी घाला, वाव प्लांट जे घायला ते अंडर स्वच्छ भारत मिशन. सो आमी कितले सफल आहा हें एक व्हडलें उदाहरण, अ विवीड एग्जाम्पल फॉर एवरी वन. हें एक उदाहरण जावन आसा. म्हाका दिसता 14 फायनान्स कमिशन फंड्स केन्ना युटिलायज जायनासले. 15 फायनान्स कमिशनान आमकां मायज पयशे दिला. हांवें म्हाजोच इनिशिएटीव हांवें घेवन तेन्ना जे चेअरमॅन आशिल्ले प्लॅनिंग कमिशनाचे VK सिंग ते येयले तेन्ना प्रेजेंटेशन हांवें स्वता दिवन आमकां चड पयशे दिले. फर्स्ट टायम फंड्स ऑलमोस्ट फूल युटिलायज जाता. हें पयलेच खेपे जाता. फंड युटिलायज करपाक आनीक एक न्यू आनी व्हडलो बदल आमी हाडलेलो आसा पंचायतीन, म्हणल्यार टॅक्निकल सेल. पयलें कितें जातालें, सपोज एक रेजोल्युशन घेवन पंचायत जे फुडें धाडटाले, 6 म्हयने एक वर्स सरपंच फायल अशी हांक्या मारून घेवन धांवपड करताले. PWD इंजिनियर म्हणटाले आमकां टायम ना, कित्याक तांकां दुसरें PWDचें काम आसतालें. आमी आमचें ओन टॅक्निकल सेल केला इन हावस. म्हणजे खंयच्या डिपार्टमेंटा वचपाक गरज ना. प्रपोजल पंचायती कडेन हाडटा, जे 6 म्हयने लागताले, 8 म्हयने लागताले, हो एक वर्स लागताले, 15 दिसां भितर क्लियर जाता. एक सिंगल विंडो हो ईज ऑफ डुईंग पिपल्स वर्क हें आमी करून दिल्लें आसा. हें पयलेच फावटी हो बदल पंचायतीन येयल्लो आसा. म्हणून इतली कामां आख्खे गोंयान पंचायती खाला जाल्लीं आसा. GIA फंड्स पयले थोडे उरताले, आज GIA फंड्स येताच काबार जाता. सगळें काम करपाक सोदता. आनी हांव म्हणूनच परबी दिवपाक सोदता आनी तेंची तोखणाय करता सगळे सरपंचाची की बऱ्यांतले बरें काम ते आख्खे गोंयान करता, कित्याक ही आमी तांकां सुविधा टॅक्निकल सेलाची दिल्ली आसा. पयले आमचे पंचायत जे मेन ऑफिस आहा, हेड ऑफिस आसतालें जुंता हावजान. जुंता हावजाची कितें कंडिशन आहा तुमकां खबर आहा. हांवें तांकां मायल्स आमी हायर करून सगळ्यान बेस्ट एटमॉस्फियर काम करपाक, कित्याक एक बरो तरी एटमॉस्फियर काम केलें बरी चिंतना मनान येता. बरें चिंतना आयले तेजेर प्लॅनिंग जाता. प्लॅनिंग जालें मागीर एग्जिक्युशन जाता. पंचायतीन फर्स्ट टायम बऱ्यांतले बरें काम हे चालू आसा आनी हे फुडेंय जातलें. ट्रान्सपोर्टाचेर तुमी उलयला. पयले ट्रान्सपोर्टाचेर उलयता तेन्ना गोंयान ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इज वन ऑफ द वर्स्ट हांव म्हणटा. आनी हांव गेला तेन्ना म्हाका कितले सगळे पदान कशे त्रास पडटा ते हांव जाणा. आमी पयले म्हणल्यार पर्यावरण राखपा खातीर संख्या जी इलेक्ट्रिकल बसीजांची आसा इन्क्रीज जायत आसा. हांव स्वताचो बाब नितीन गडकरी मेळोवन तेणें आमकां तो मदत करीत आसा. मॅक्सिमम बसीज आमकां दिल्ल्यो आसा म्हणून ती संख्या वाडत आसा. कोवीड सिच्युएशन आहा तेन्ना लोकांक कोण पावले, मेटेरियल पावोवपाचें, लोकां व्हरपाचें, मागीर ऑक्सिजनाची तेन्ना गरज आसली. ऑफिशियल्स जे आसा एक कडेनसून दुसरे सगळे भिताले वचपाक. पूण कदंबान इतलें बरें काम केलां
हांव खरें तेंची तोखणाय करता. तेन्ना जेन्ना बाकीचे प्रायवेट लोक वचपाक रेडी ना एटलिस्ट ते आसले, ते आपले जशे डॉक्टरांनी आनी नर्सांनी आपले स्वताचे रिस्क घेवन काम केलें, तेणी रिस्क घेवन काम केलें. सो हे प्रमाणान आमचे थिंगा बऱ्यांतले बरें काम जाल्लें आसा. आतां बस स्टँड जे आसा ते रेनोवेट करपाक मान्य नितीन गडकरीजीन एक न्यू स्कीम हाडटा. तो म्हणटा आपण बस स्टँड आहा ते बस पोर्ट कशें करून दाखयतलो, लायक VIP लॉन्च आसता तशें इतले बरें करतलो. ते अजूनय ते प्रपोजल तेजे फुडें आसा आनी मेन जे आमचे बस स्टँड आसा तो आमकां करून दितलो. सो एक नवीन बदल जाल्लो आसा. हालींच आतां आमकां न्यू स्पेस आमी पर्वरींग घेतलेली आसा मॉनिटर करपाक, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. खंयची बस खंय वयता, प्रायवेट बसीज आमी हायर करपाचे आसा. सो कॉम्पिटिशन जावन एक प्रायवेट बस फूल वयता, कदंबा रिकामी वयता, हें जावपा ना. आमी तेंच्यो बसी हायर करता, तेंचे परमीट आमी घेयना. बसीज हायर करून पयलीं आमी पायलट स्कीम करपाक केल्ली, आतां आख्खे गोंयान आमी तें लागू केलां. हें केलें म्हणटच ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव जातलो. मोबायलाचेर तांकां दिसतलें खंयची बस खंयच्या रुटार वयता, कितलो टायमींग, होय बदल आमी हाडटा. सर ट्रान्सपोर्टान मेजर आमी जो परत परत पळयता न्ही तो टॅक्सी इशू जाता. टॅक्सी इशू जो चड असो हायलायट जाता, ताजे बद्दल तुमचें कितें? आतां हांव एकूच सांगपाक सोदतां टॅक्सी बद्दल. गोवा मायल्स आयिल्ले उपरांत जायतो बदल जाल्लो आसा एप बेस्ड टॅक्सीचेर ऑपरेट जावपाक. गव्हर्मेंटानूय आपलो गोवा म्हणजे एप म्हूण काडलेलो आसा, दुसरो जो एप बेस्ड सिस्टम. तेजेर मातशे रेट हाय आसा, कित्याक गोवा मायल्स प्रायवेट ऑपरेटर जाल्ले कारणान तेजे रेट्स मातशे कमी आहा. लोक कमी आहा थिंगा वयता. सो तो दुसरो एप तितलो चलना, कित्याक थिंगा मातशे रेट हाय जाता. कित्याक तांकां कमी करपाक मेळना, कित्याक इट इज अ गव्हर्मेंट एप. फाल्यां ऑडिट पॉयंट आवट करतले तुमी कशें कमी केला, तुमकां अधिकार कितें आसा कमी करपाचो. पूण फ्युचर बिलोंग्स टू एप बेस्ड एप्लिकेशन्स. कित्याक टॅक्नॉलॉजी आमी फाटीं दवरून ट्रान्सपोर्ट वाडयतले अशें जायना. आतां 2 तारखे हांव 100 गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम तेजे हालार टॅक्सी दिता. एक पयसो ना घालता, एक्सेप्ट बँक चार्जीस तांकां फारीक करपा पडटा. ते सोडून तांकां माजन मानी घालपा पडना. फूल ते जितले टॅक्सी ते रन करतले ते लोन फारीक करतले अशें हांवें दिल्लें आसा. म्हणजे हें बेजिकली अनएम्प्लॉयड युथांक तेजो फायदो जाल्लो आसा. आनी हांव मुद्दम ह्या कार्यक्रमांसून हे माध्यमांसून हांव लोकां मदें पावोवपाक सोदतां. थोडे टॅक्सीवाले इतले तेंचे केन्ना अपेक्षा करूना. घरा फुडल्यान एक मोटरसायकल आसतली वो आपले एक सायकल सुद्दां आसली, असले थोडे गरीब भुरगे आहा आज ते इतले बरे चलयता टॅक्सी. म्हाका ते चार्ट दाखयताले आनी एवरीथींग इज मॉनिटर्ड. ऑलमोस्ट 80,000 70,000 ते घरा व्हरताय एवरी मंथ. आनी ते हांव आंकडो सारके फिगरांनी लोकां फुडें हांव दवरतलो. हें कितें दाखयता, ही स्कीम बरी स्कीम, लोकांनी ती एक्सेप्ट केला, आमच्या युवकांनी एक्सेप्ट केला. आनी तेजें हें न्ही की कोण ड्रायव्हर आसा वो बॅच आहा तेणेच घेवपाचें. फाल्यां एक चली वो तेनूय एक टॅक्सी घेवपा जाता ते स्किमी खाला. एक ड्रायव्हर दवर, बरो ड्रायव्हर दवर आनी चलय. तुयी यू बिकम अंत्रप्रेनर म्हणून टॅक्सी पात्रांव स्कीम केला. हें मातशें व्हडलें आनी चड प्रमाणान वाडपा जाय. जे दिसा हें वाडटलें तेन्ना म्हाका दिसता आमचो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मातशें इजींग आवट जातलो. हे भाशेन अनेक काम आमी ट्रान्सपोर्टान करीत आसा. आनी म्हाका दिसता स्थिती जी पयलीं आशिल्ली ती आतां ना, इम्प्रुवमेंट जायत आसा. मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट, बसूय बूक जातली तुज्या एपाचेर फोनारसून, टॅक्सीय बूक जातली. आतां आमी एक 3 व्हिलरूय आमी इलेक्ट्रिकल 3 व्हिलर हाडपाक केला. अंडर सेम गोवा मायल्स हांवें तांकां सांगलां तुमी हाडा म्हणून. मोटरसायकलूय आमी हाडटा. सो कोणा जाय सपोज मोपा एअरपोर्ट देंवलो आनी हांगा मडगांव येवपा जाय तो बसीन येवपा जाता. आपले विलेजीन वचपा ताका मागीर थिंगासून तूं टॅक्सी घे. तुजे कडेन जायना जाल्यार तूं रिक्षा घे तेच एपाचेर. आनी तूं एकटोच तरी एक ल्हान बॅग घेवन येयला मोटरसायकलीचेर वेवस्थीतपणे पावस बीन पडना जाल्यार तूं वच न्ही, सोय भितर पावलो. दीस इज द ईज ऑफ ट्रॅव्हलिंग आमी करपाक सोदता. हेजेर काम चालू आसा आनी तेजो म्हणजे खरें स्वाद रोखडोच पळोवपाक मेळना. इट टेक्स टायम. एक जाल्लें आसा हे ट्रान्सपोर्टान. आमी तांकां
प्रोटेक्शनिझम दुसरेच भाशेन आमी तांकां प्रोटेक्ट केल्ले आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां वार्का गेलो, मोबोर गेलो, जे क्लब महिंद्रा आसा, थिंगा लोकांचे त्या टॅक्सीवाल्यांची कितें मागणी, हिंगा कोण आमी घेवपा ना, आमचीच टॅक्सी हायर करपा जाय. प्रायवेट गेल्यार तेंची टॅक्सी पंचर करता, वारो काडटा. हें बंद जावपा जाय. मडगांव थोडे लोक म्हणटात थिंगाचे कोण आहा ते, ना तेणी इन्वेस्टमेंट केला, थिंगा गोवा मायल्स वा ॲप बेस्ड टॅक्सी येवपा जायना. आमी हुंयचे काळार आसा. टुडे एवरीथींग शूड बी बेस्ड ऑन टॅक्नोलॉजी. तांकांच भाडें मेळपा जाय, मागीर तेंचे फिक्स ते चार्ज करता, ओवर चार्ज करता. हें बंद जावपा जाय. जी स्थिती दुसऱ्या स्टेटींनी आहा, फ्री ट्रान्सपोर्ट, पीपल हॅव अ चॉयस. अल्टिमेटली लोकांक जाय तें मेळपा जाय. सो होय बदल आमी हाडटले. आतां हालींच तुम टॅक्सीवाल्याचे उलयता म्हूण हांव मुद्दम सांगता, आमी मिटर बसयले, कोर्टान आदेश दिलो मिटर बसोवपाक. आतां ते एजिटेट करता एवरी इयर चार्ज करपा जाय, की 4000 कितें भरपा जाय एवरी इयर. ना गव्हर्मेंटान भरपा जाय. म्हणजे सगळे गव्हर्मेंट कसो दितलो, खूंय आहा पयशे तितले दिवपाक. आनी हें फकत तेंची हांव समजता एक एक्सक्यूज कसो, हें लीब कशें तेंचे मिटर ऑपरेट करना जावपाक. म्हणजे इवन हायकोर्टा ते डिफाय करता. हायकोर्ट शूड कम डावन हेविली, कित्याक तेंचे आदेश प्रमाणे आमी इम्प्लिमेंट केला. म्हणजे गोंयानूच दुसरे भाशेन टॅक्सी चलोवप, बाकीच्या कडेन ओला आसूं दी, उबर आसूं दी, गोवा मायल्स आसूं दी, गोवा टॅक्सी ॲप आसूं दी, चॉयस आहा. वाय शूड पीपल ऑफ गोवा बी हेल्ड टू रॅन्सम बाय 6000 or 8000 पीपल? हें आमी चिंतपाक. इंडस्ट्री म्हणली, आतां तुमी एम्प्लॉयमेंटा बद्दल उलयता म्हणलें, इंडस्ट्री एक खातें अशें आहा तुमचे कडेन, जातूर फक्त इंडस्ट्री सेटअप केल्यो म्हूण जायना, एम्प्लॉयमेंट जे जनरेट जावपाक जाय, किंवा गोंयकारांक अशें म्हणटा आमी जेन्ना, त्याच्या बद्दल तुमचें कशें कितें चल्लां किंवा विचार कितें आसा? इन्वेस्टमेंट मायज हाडपा खातीर आमचो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आसा. आनी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा खाला इंडस्ट्रियल इस्टेटान जे जमीन आसा ते आमी इंडस्ट्री, बरे इंडस्ट्री घालपाक दिता, इको फ्रेंडली इंडस्ट्री. आमी पोल्युटींग इंडस्ट्री खंयची हाडना. आनी इवन प्रायवेट लँड सपोज तुमचे कडेन आसा आनी तूं इंडस्ट्री घालपाक सोदता, आय पी बीन आमी ते क्लियर करता आनी ताबडतोब क्लियर करता. आनी तुका जे 10 डिपार्टमेंटां धांवपा पडटलें परमिशन घेवपाक, आतां सिंगल विंडो जाला. सो ही एक नवीन पॉलिसी हांव इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जाल्ले उपरांत हांवें इंट्रोड्यूस केल्ले आसा. म्हाका दिसता तेजो बरोच परिणाम जाल्लो आसा. आज लोक गोंयान व्हडल्या प्रमाणान येवपाक सोदता, प्लॉट्स घेता आनी जी बेकारसाण वाडत आसा ती कमी जातली. पयरूच हांवें एसेंब्लीन आंकडो दिल्लो आसा, जे प्रपोजल आमी क्लियर केला ते मोर दॅन 10,000 पीपल हॅव बीन एम्प्लॉयड. आतां आमचो आंकडो आसलो 50,000 एम्प्लॉय जावपाचे, म्हणजे 50,000. इट इज वर्क इन प्रोग्रेस. रोखडी इंडस्ट्री परमिशन 1 वर्सान जायना, 2 वर्सां लागतात, एकदां 3 वर्सां देखून लागता. 3 वर्सान हो 50,000 जाल्यार म्हाका जो अनुभव आसा मिनिमम 45,000 तरी थिंगा लागतले. तेणी आंकडे अशेंय दिल्ले की 45% गोवन्स आहा म्हणून. हो 45% जे आसा हो आंकडो मातशें वाडोवन मोर दॅन 50% गोंयकार आसचे, वो मोर दॅन 60% ही आमची प्रयत्न चल्लेली आसा. जेन्ना इंडस्ट्री ते प्रपोजल आमकां दिता, स्कील डेव्हलपमेंट, आमच्या भुरग्यांक कशें पयलींच ट्रेन करून थिंगा एब्जॉर्ब करचें, ही आमची प्रयत्न चालू आसा. हें कशें करपाचें तेजेरूय म्हाका दिसता आमी खूब काम केल्लें आसा आनी तें सगळे कडेन दिसून येतलें काम जाता तेन्ना. आनी म्हाका दिसता गोवा फकत टुरिजमूच न्हू, टुरिजम सुद्दां जाल्यार many it is all industrial activity as far as certain activities are concerned. Tourism also is a industry. Tourism चड वाडले कारणान म्हाका दिसता लोकांक आनिकूय एम्प्लॉयमेंट मेळटा. मोपा एअरपोर्ट येयलो, मॅक्सिमम लोक न्यू डेस्टिनेशन्सान मोपा येता. दाबोली आसा, 2 एअरपोर्ट आसपाकूच जाय, फुडारा हे आसतले. आनी हे एअरपोर्टा वरवीं मॅक्सिमम आमकां पॅसेंजर येता. ट्रेन म्हण नाका, आज बसीन आनी कितें म्हणून कमी लोक येता, ट्रेनीन आनी नाल्यार प्लेनान लोक येता. सो दीस ऑल्सो इज गोइंग टू हेल्प इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वीच इज रिलेटेड टू टुरिजम, कित्याक टुरिजम ऑल्सो इन द इंडस्ट्री हांवें सांगलां तशें. सो अशें आमी बेकारसाण सुद्दां पयस करपाक केल्लें आसा.
सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गजाल आतां तुमी लॉंगस्ट सर्विंग लेजिस्लेटर जाले, पण सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हणजे GST कावन्सील जें आसा, जेचेर आमी सद्या येणावळ देशभराची चलता, ताजे तुमी सिनियर मोस्ट म्हणून आसा. अशें म्हणटात की जे GSTचे नॅशनल रिप्रेझेंटेशन तुमी करतात, दर एक मिटींग जे आहा तुमी हें करतात. ही रेस्पॉन्सिबिलिटी कशी पळयता आनी ताजे फुडें कितें? हांव एक सांगपाक सोदतां, GST कावन्सिलान म्हजें काम कशें इतलें बरें वेवस्थीतपणे चलता तेजो पुरावो म्हणल्यार म्हाका ग्रूप ऑफ मिनिस्टर जे आसता, 5-6 ग्रूप ऑफ मिनिस्टर म्हाका ते घालता आनी आमी 3 काय 4 रिपोर्ट सबमीट केल्ले आसा, 2 सबमीट करपाचे उरलेले आसा. आतां ते काम करता, सारकें स्टडी करता, लोकांचे जे आख्खे देशभर GST रिलेटेड, इनडायरेक्ट टॅक्सेशन रिलेटेड विशय आसता म्हूण ते येता न्हू थिंगा मुद्दे. आतां हांव मुद्दम हांगा सांगपाक सोदतां, जे हॉटेल इंडस्ट्री 28% टॅक्सेशन आसलें चड करून 5 स्टार हॉटेल, ते म्हणटाले वी कॅनॉट कंपेर वीथ अदर डेस्टिनेशन, लोक हिंगा ट्युरिस्ट येयना. तेन्ना लास्टा झगडून आमी हे लास्टाक गोंयान मिटींग जालें तेन्ना 18% केलें, 28 to 18%. म्हणजे व्हडलो रिलीफ टुरिजम इंडस्ट्री मेळ्ळो. म्हणून आज जी संख्या टुरिस्टांची आसा, फॉरेन आसून दी, डोमेस्टीक आसून दी, जे गोंयान येता ती वाडलेली आसा, हेरूय कडेन वाडलेली आसा. हो एक व्हडलो अचिवमेंट हांव समजतां. एक टायमार एक्सपोर्टरांक प्रॉब्लेम आसलो, ऑल एक्सपोर्टर्स, ITC ब्लॉक जाताले, वेगळे वेगळे विशय आसले. म्हाजे वांगडा भाई आसलो म्हणजे बाब मनोहर पर्रीकर, तेन्ना दोगोय आमी गेले. पयलो तो उलयलो तेन्ना तितले आमचे बाबा अरुण जेटलीन ते कानार घेवना. मागीर ताणें म्हाका उलोवपाक सांगलें. हांवें सांगलें हाव कॅन आय स्पीक, तूं मुख्यमंत्री ना उलय म्हणपा लागलो. हांवें उलयतकच सोमतें तेणें मान्यता दिली जे इश्यू आसले आनी जे FDI येवपाचे बंद जाल्ले तेन्ना तेणी सांगलें की आतां सगळे एक्सपोर्टरांक व्हडली मदत जाली म्हणून. आनी म्हाका सारकी याद आसा, बाब मनोहर पर्रीकर तेन्ना उठले, म्हाका उठ म्हणपा लागले आनी म्हाका तेणें वेंग मारली, वालोर म्हणपा लागलो, तूं बेस्ट उलयलो, बरी मांडावळ केली, तुका खबर ना म्हणपा लागलो एक्सपोर्टरांक कितलो रिलीफ मेळ्ळा तो. अजुनूय म्हाका याद आसा तेणें इतली म्हाजी तोखणाय केली ती जाल्यार फूल GST कावन्सिलरां मदें GST कावन्सील आसले ते तेंचे फुडें आनी उबे रावन म्हाका तो तेणें क्रेडीट दिलो तो. सो हांव हें विसरूं ना. ताका लागून हांव समजतां GSTन जो म्हाजो प्रवास आहा एक सगळो बऱ्यांतलो प्रवास जावन आसा. आतांय खूब इश्यू आसता आनी इतले लाँग पिरियड हांव थिंगा आसले कारणान म्हणजे हांव ऑटोमॅटीक थिंगा सिनियर जाल्लो आसा. पयर उल्लेख करतना आमचे मान्य वीज मंत्री तेनूय सांगलें, आय थिंक यू आर द सिनियर मोस्ट न्हू अशें म्हणलें तेन. इतले सुद्दां थिंगा उल्लेख जालो. आनी आज पसून जे हांव थिंगा कितें सांगता ताका म्हणजे मातशें ते मायज ते हें प्रेफरन्स दिता, कित्याक तांकां खबर आहा हांव अभ्यास करूनच उलयता म्हूण. ताका लागून म्हाका दिसता GST कावन्सिलान म्हाका एक सादारणपणे बरें काम करपाक संदी मेळ्ळी आसा. पंचायत, ट्रान्सपोर्ट, इंडस्ट्री ह्यो जर आमी धरल्यो, लोकल ज्यो तुमचे कडेन मिनिस्ट्री आसा, तेज्यान फुडें जे आमी GSTचे उलयले आतां, GSTच्या मळार नॅशनल लेवलाचेर तुमची तोखणाय जावप म्हणजे खरोखर गोंयकारांक ही मोठी व्हड्या मानाची गजाल. तुमचो हो प्रवास जो आसा म्हणजे लॉंगस्ट सर्वींग हो फुडें असोच चलूंक तुमच्या हातान बरी बरी गजाली घडत रावंक अशीच इच्छा. तुमकां तुमच्या वाडदिसाची परत एकदां हुनूनीत परबी. तुमी तुमचो वेळ दिलो ते तुमकां चडान चड देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. आनी हांव एकूच परत सांगपाक सोदतां, दीस इज गॉड्स ब्लेसिंग टू द पीपल. हांव लोकांकूय देव बरें करूं म्हणपाक सोदतां, कित्याक म्हाजेच लोकांनी, म्हाजेच कार्यकर्त्यांनी तेणीच म्हाका हो प्रोत्साहन दिल्लो आसा GST कावन्सिलान काम करपाक आनी आख्ख्या गोंयचे खातीर काम करपाक.